फोंड्या बुधवारा राती कडेन चोरांनी धुमाकूळ घातलो। फोंड्याच्या उसगांव तिस्क वाठारांत 2 ATM मशिनां चोरांनी उबारून व्हेली आनी कुळण वाठारांत व्हरून फोडली। दोनूय मशिनां फोडून पयशे फारयले। कितले पयशे हेले ह्या विशीं अधिकृत म्हायती मेळूंक ना। दुसरे वटेन कुंकळ्या मार्दोळ वाठारांत चोरयेचे आनीक एक यत्न जालो। मार्दोळ वाठारांत गुरुदास कुर्टीकराचें दुकान चोरांनी फोडले, पूण ते दुकानांतले सामान आनी पयशे चोरपाक पावले ना। दुकानाचो धनीक गुरुदासाक आवाजान जाग आयिल्ल्यान ताणें चोराचो प्लॅन फेल केलो। दुकानाचे जनेल फोडून चोर भितून सरले, पूण दुकान धन्याक जाग आयिल्ल्यान ताणें भायर वचून आवाज केलो। दुकानाचो धनी आयिल्ल्याचें पळोवन चोरांनी ताचेर हल्लो लेगीत केलो। ह्या हल्ल्यांत गुरुदासाक गंभीर दुखापत जाली। आज हांगा असो इन्सिडंट घडलो की आज हांगासर एक दुकान आमचें फोडलें आनी ताजे भरपूर तांणी म्हणजे फाटल्यांतल्यान भितर सरून ते कलेक्ट करताले कित्याक घेवन धरून इतल्यान तो ओनर जागो जालो। ओनर म्हणजे गुरुदास कुर्टीकर जागो जालो आनी ताणें पळयलें की आपल्याला कितें तरी काडटा म्हणून तो अशें एटॅक करपाक गेल्या बरोबर ताणें 2 जाण धांवले। 2 मोटरसायकल बायकी ते घेवन आयिल्ले आनी 3 जाण धांवले आनी एकटो ताका मेळ्ळो। तरी पूण ताणें ताजेर भरपूर एटॅक करून ताका बरो मार लागला। ताजेर बाटल्यो बिटल्यो मारून ताजेर एटॅक केलो आनी ताजे उपरांत तो ताजे तेगेल्या हातांतल्यान सुटून पळून गेलो। ताजे नंतर सकाळी ताणें आमच्यो जवळ जवळ 3:15 3:30 बद्दल आमच्या म्हाजो दोस्त आतां पंच म्हणून आयला ताणें ताका फोन मारलो। त्या बरोबर तो सकयल आयलो। ताणें पळयलें की सगळें जालां म्हणून आनी ताजे नंतर ताणें फोन मारले। पोलीस आयले। पोलिसांनी सगळें आपल्याचें कितें करपाचें तें केलें आनी बायकी घेवन ते सद्या पोलीस स्टेशनाचेर गेले।